आम्ही 20व्या कविता फेस्ताच्या समारोप सुवाळ्यांत आसतना परत्यान एक फावटी म्हाका कविता ट्रस्टाचें ध्येय वाक्य सांगा जायस अशें भोगता. सकाळीं हें एंड्रून आमच्या सचिवान पयलें सांगिल्लें आसा. कोंकणी कविता बरोवंक, शिकोवंक आनी समजून घेवंक गरजेचो बोवार आमी निर्माण करतले हांव. कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करतले हांव. आनी कोंकणी कवीक तशें कवितेक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचें नांव मेळाशें करतलें हांव. कविता ट्रस्ट स्थापन जावचे आदीं कर्नाटकांत फकत 7 कोंकणी कवितेचीं पुस्तकां परगट जाल्लीं आसलीं. आज हो संको 450 मेकवाला. म्हणटना कोंकणी कविता बरोवचे खातीर गरजेचो बोवार आज आसा. आमच्या कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेंत येदोळ पासून 2100 जाणांनी भाग घेतिल्लो आसून ती सोडून 2000 वेगवेगळ्यो कोंकणी कविता शिकून आयिल्लीं आसात. म्हणटना कोंकणी कविता शिकचे खातीर गरजेचो बोवार आज आसा. आदीं कोंकणी कविता फकत शाळेंत शिकचे खातीर आनी परिक्षेंत मार्क्स जोडचे खातीर शिकताले. आज आमी कोंकणी कविता बिरी बिरी पावस रियालिटी शो द्वारे टेलिव्हिजनाचेर सादर करूंक आनी प्रसार करूंक सुरू केल्या उपरांत जायतो सामान्य सादो लोक ह्यो कविता समजून घेवन आमचे लागीं शाबासकेची उतरां उलोवन आसा म्हणली गजाल जी आसा लोकांक कोंकणी कविता नव्या विचारांक वाट करून दिता म्हणल्याची गोवाय आसा. म्हणटना कोंकणी कविता समजून घेवंकी आज गरजेचो बोवार निर्माण जावन आसा. असल्या एका बोवारांत आमचे कवी वेगवेगळ्या भासांतल्यो कविता वाचून समजून घेवन त्यो पोचोवन कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करून आसात. आयच्या डिजिटल युगांत कोंकणी कविता चमकून वेचे वाटेंत गरजेचो बदल घडोवन आसा म्हणली गजाल म्हत्वाची आसा. अशें करून आसतना कोंकणी कवींक तशें कवितेक गरजेचें रिकग्निशन मेळून आसा म्हणली गोश्टी संतोशाची आसा. कविता ट्रस्टाचो वावर नीज पळोवंक गेल्यार 2001व्या वर्सा एप्रिलांत दुबाय शारांत सुरू जाल्लो. तवळ दायजीवळ जाळी जाग्यार कविता कुळार कॉलम आमी सुरू केल्लें. कविता विंचून ताका संपादकी हांव बरयल्या उपरांत त्यो आमच्यो कविता ट्रस्टी आतां आमचो ट्रस्टी तेदोळ म्हजो इश्ट किशू बारकुराक हांव धाडून दितालो. तो तें फायल पिक्चर फॉर्मॅटार परिवर्तीत करून पाठी धाडल्या उपरांत आमी कविता वेबसायटीर परगट करतले हांव. त्याच वर्सा जुलय म्हयन्यांत दुबाय शारांत कोंकणी कवितेचो इतिहास, भुरग्यांच्यो कविता तशें विमर्शो ह्या एका विशयाचेर आमी सत्र म्हणून हाडिल्लें. वावर तवळतावन आजय चालू आसा. आज पासून अडेशांक मिक्वून कोंकणी कवितेक संबंद जाल्ल्यो कार्यावळी आमी घडोवन हाडल्यात आनी 1200 मिक्वून कोंकणी कविता आमचे वेबसायटीर कन्नडा तशें नागरी लिपींनी तुमकां वाचूंक मेळटात. आयच्या ह्या समारोप सुवाळ्याक आमकां मुखेल सैरे म्हणून लाभल्यात आमचे मार्गदर्शक. कोंकणी भाशेक तशें साहित्याक आंतरराष्ट्रीय पावंड्याक पावोवन आमी आमचे भाशेचेर आनी साहित्याचेर अभिमानान तकली उखलून रावूंक कारण जाल्ले. ज्ञानपीठ पुरस्कार जोडुल्ले कोंकणींत बरोवचे भारतीय लेखक भाई दामोदर मावजो. तांणी कथा, कादंबरी, भुरग्यांचें साहित्य, अनुवाद, जिणे कथा, सिनेमा खातीर संभाशणां अशें वेगवेगळ्या प्रकारांचें साहित्य रचलां. तांचे विशीं हांव कितलेंय सांगून वशेता. ते आमकां कोंकणी बरोवप्यांक एक नवी बळवंत वाट निर्माण करून दिल्ले लेखक. बाय, तुमकां ह्या सुवाळ्याक उणोवणी येवकार. आमचे मदें आसात आयच्या कार्याचे मानाचे सैरे फ्रांसीस जे.बी. डिकुना. ते वृत्तेन शिक्षक. वेगवेगळ्या शाळांनी शिकून पादवा हायस्कुलाचे हेडमास्टर जावन
आता काठीपाडला इन्फंट मेरी इंग्लिश मिडियम हायस्कुलाचे हेडमास्टर जावन वावरतात. राखणो हप्त्याळ्याच्या संपादकीय मंडळीचे वांगडी जावन तशेंच मंगळूर DACCच्या CODP संस्थेच्या आडळत्या मंडळीचे वांगडी जावन वावर दिवन आसात. कर्नाटका कोंकणी अकॅडमी खातीर कोंकणींत अनुवाद जाल्ल्या पुस्तका विशीं तांणी पुस्तक बरयल्लें आसा. कोंकणींत विचारात्मक लेखनां ते बरोवन आसात. आमी ह्या वर्सा जावन दिवंक येवजिल्ल्या डेनिस आनी मेरी डिकुना स्मारक वर्साचें अत्युत्तम कोंकणी कविता पुस्तक इनाम तांच्या आवय बापायच्या नांवार आसा. तांकांय हांव ह्या कार्याक येवकार दितां. आमचे मदें आसा शैला मौजो. ती बाय दामोदर मौजोची पतीन, पूण आमी तिका एक उत्तीम अनुवादकार म्हणून हांगा आपयल्या. तिणें बायचीं जायतीं पुस्तकां मराठी भाशेक अनुवाद करून दिल्यांत आनी बायचें जायतें बरप ती तीच टायपींग करून दिता. तितलें मात न्ही, प्रुफींग करूनय दिता. ती कोंकणी संभ्रमांनी कोंकणी उत्सवांनी केन्नाय आमकां पळोवंक मेळटा. तशें जाल्ल्यान कोंकणी साहित्याचो भाशेचो इतिहास तिका बऱ्यान कळीत आसा. शैलाबाई, तुमकांय ह्या समारोप सुवाळ्याक येवकार. आमच्या मदें आज पुरस्कार जोडचे कवी वल्ली वगबाब आसात. तांची वळख उपरांत आमी करून दितले हांव. त्या भायर आमच्या मदें कर्नाटकांतून जायते लेखक, कवी, कविता ट्रस्टाचे पोशक, कविता फेस्ताचे पोशक, आमचे एसोसिएट्स, केरळांतून PG कामत फावंडेशनाचे विश्वस्त, अखिल भारत कोंकणी लेखक संमेलन हालींच कोच्चीन घडलें ताचे कार्याध्यक्ष, अखिल भारत कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष, गोवा कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सचिव आनी निराकार एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष, जर्नलिस्ट, तशेंच लेखक, गोंयांत जावन आयिल्लीं भुरगीं, तांची आवय बापाय, काव्य रसीक, इश्ट मंत्र आसात. तुमकां सगळ्यांकी बरिल्ल्या काळजाचे येवकार. कोंकणी कवितेक सदांच आपणाया, कोंकणी कवींक सदांच माये मोगान पळया. समेस्तांचें बरें जावं. देव बरें करूं. आणि आता पुस्तक बहुमान डेनिस डिकुन्ना आणि मेरी डिकुन्ना स्मारक उत्तम काव्य पुस्तक 2024 मानेस्तीन फेल्सी लोबो हिच्या पालवापन पुस्तकां मेळिल्लें आसा. तें आतां आमी हातांतर करतले. फेल्सीबायेन हांगासर वेदीक येवचें. कवयत्री फेल्सीबाई मुळान अल्लीपादेची. आपलें सुरविलें शिकाप थंयसरच संपोवन उपरांत ती मंगळूर शारा कुशीन पावली. बरपा दिणें तिचें बाळपणाचें तें रुतां जावंक काळ लागलो तरी वेळ जालो ना. तिचे गरजे तेकीत गजाली म्हणलो लेखनाचो पुंजो, आपालिपा भुरग्यांचें कविता पुस्तक आनी पालवापोंत कविता पुंजो परगटल्यात. आनी पालवापोंत पुंजाक कोंकणी साहित्य अकादेमी प्रशस्ती आदल्या वर्सा लाभला. वृत्तेन शिक्षकी जावन फेल्सीबाई ल्हाना भुरग्यांक साहित्या कुशीन थोडेंच उत्तेजन दिवन फुडें हाडचें कामय करता. कोंकणीच्या जायत्या पत्रांनी तिची लेखनां वाळून आसात. जाळी जागे आकाशवाणीचेरय ती आपली उलोवपां तवळ सादर करीत आसा. कोंकणी, कानडी आनी तुळू भाशेनी तिणें बरोवचें आसा. लिखचो तिचो हव्यास तिणें निरंतर वाडोवंक सोडला. जायत्या कोंकणी संघटनांनी ती कोंकणीच्या वावरांत मेतेरपण दाखयता. कविता ट्रस्टांत ती आमची सांगाती. पालवा पोंत कविता पुंजांतलो कविता एक कवयत्री जावन फेल्सी लोबोची वळख करून दितात. फेल्सी लोबो समाजमुखी कवी. तिची कविता अन्याय आनी असमानते विरोध भियेनासता झगड्याक उबी रावतात. तिची कविता केवळ दूख उचारची न्हय पूण सामाजीक विरोधांक सवाल दिवची आसा. नीत, शांती, एकवट आनी संतोशाच्या आशयांक मुळांतल्यान तिच्यो कविता वाडटात. नैतीक संवेदनांनी भरली नैतीक जागृती उठोवन समाजाच्या आनी देशाच्या यथार्थ स्थितीक धैर्यान सवालां जोगतात. नीत, शांती आनी एकवट आनी संतोशाचे आशय कवितेनी आसात. प्रकृतीच्या जिवाचेर आक्रमण करच्या अक्रमी हट्टी हातांक बळान आडोवचें क्रियाळ कवी म्हण तिच्या कवितांनी उक्तें जाता. स्त्रीवाद अभिव्यक्त करचो बळवंत कविता ह्या पुस्तकांत आसात. स्त्रियेचें दूख मात्र अभिव्यक्त करिनासता स्त्री आनी प्रकृतीचो संघर्श तिच्या कवितेनी झळकता.
ह्या संघर्शांत स्त्रिये थंय बळ भरचे प्रयत्न कवितेनी दिसता. मनशाच्या बलात्कारी मनस्थिती विरोध आवाज आणि प्रतिरोध फेल्सीच्या कवितांनी स्पश्ट जावन उठोवन दिसता. आनी ह्या पासत आमकां आयिल्ल्या सबार बुकामध्ये जोगत्या व्यक्तितावन तजवीज करून कविता ट्रस्ट ह्या पुंजाक वर्साचो कविता पुंजो म्हूण मानून घेवन ₹25,000 नगद आनी यादिस्तिका आटापचें डेनिस डिकुना आनी मेरी डिकुना स्मारक कविता ट्रस्ट 2025 वर्साचें अत्युत्तम कविता पुस्तक इनाम दिवंक अभिमान पावता. परबी तुमकां फेल्सी टीचर. डेनिस डिकुन्ना आणि मेरी डिकुन्ना स्मारक उत्तम काव्याळ पुस्तक 2024 फेल्सी लोबोच्या काव्य पालवा पोंत पुस्तकाक लाभिल्लें आसा. यादिस्तिका फ्रांसीस बाब हस्तांतर करतले. प्रमाणपत्र मौजो बाब, चेक अँड्रो डिकुन्ना आणि भेटवस्तू शैलाबाई हस्तांतर करते. अभिनंदनाच्या 1000 उतरां प्रास पाठिंबो दिवच्या एका उतराक बोसड मोल हे म्हज्या जिवितांत घडली गजाल. खंयच्याय एका दिसा कविता बरोवचें मौन आनी ताका पुरतो पाठिंबो मेळटाना कवितेचो पुंजो तयार जाल्लो म्हाका कळीतच जालें ना. समाजेंत म्हज्या भोंवती जावचीं घडितां म्हज्या जिवितांत जावन गेल्लीं घडितां उतरां रुपार लिखनेंत जरोन कविता जायची जाल्यार ताका ओप काडली आसा कविता ट्रस्टान. प्रत्येक जावन हांव उडास काडटां. कवी मेल्विन लुद्रिक हांणी तूं बरें म्हणल्यार एका सुत्रान तशेंच जायते म्हजे मोगाचे कवी आनी कवयित्री हांगासर आसात. म्हज्या कुटुंबाचे सांदे आसात, म्हजेच भुरगे आसात आनी म्हजी मोगाचीं आसात. तूं बरें इतलेंच म्हाका पाठिंबो मेळिल्लें हेंच एक उतर आनी ह्या उतरांत कविता तयार जावनूच आसात आनी फुडेंय जातल्यो. प्रत्येक तरान आज हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. डिकुना कुटुंबाक 2 जाण पूत हांगासर रावल्यात बाब आनी मांयच्या उडासान. बाब आनी मांय खातीर आनी तशेंच सगळ्या घराण्या खातीर म्हजें मागणें हांव भेटयतलीं आनी कविता ट्रस्टाक म्हज्या जिवितांत कितलो सपोर्ट करूंक जाता तितलो हांव करतलीं. ह्या भोवमानाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. आणि आता आयल्या वेळगडी आमी राखून रावल्ली बिरी बिरी पावस हाचें इनाम हस्तांतर करची. हें चलोवन व्हरूंक हांव मनोज फेर्नांडीस हाका फुडें आपयतां. सा लुईस कॉलेजींत उपन्यासक, कार्य चलोवपी, TV निरूपक. फाटल्या 12 वर्सांनी ह्या संदर्भार कविता सदरीकरण सर्त चलोवन आसली आनी फाटल्या 4 वर्सांनी दायजी वर्ल्डाच्या सहयोगपणाखाल कविता ट्रस्टच्या मुखेलपणाखाल बेरी बेरी पावस कार्य सदर जावनच आसा. पयल्यान पयलें हांगासर वेदीर आशिल्ल्या सयऱ्यांक येवन मेळोवंक हांव आमचो वरयणार आसा मानेस टायटस नरोना देखून तुमकां मुखार आपयतां. देखून तुमी वेदीक येवचें आनी एक वरयणार मेलवे बाब हांगासरच आसात. आमी भुरग्यांच्या विभागांत इनामां दिवंक पयलें सुरवात हांव वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सयरे लागीं विनंती आसा ही इनामां दिवचे खातीर. प्रोत्साहदायक भोवमान हें सीझन 4 आशिल्लें आनी भुरग्यांच्या विभागांत सीझन 4 प्रोत्साहदायक भोवमान फावो जाता सिद्धार्थ होन्नावकर. आनी एक प्रोत्साहदायक भोवमान आर्या रावत हाका फावो जाता. ताका कारणांतर हांगासर येवंक जावना. आनी प्रोत्साहदायक भोवमानांतलें मुखेल भोवमान फावो जाता निशल मोंतेरो. ह्या तेगाय भुरग्यांक 2000 नगद फावो जाता आनी तशेंच प्रमाणपत्र मेळटा. निशल देखून वेदीक येवचें. खावजन भिवन एका काळार दायजी वर्ल्ड स्टुडियोक ही भुरगीं आयिल्लीं आज सगळ्या मुखार धैर्यान रावन कवितेचो जीव तिणी प्रस्तुत करता आसतना आमकां व्हरती दादोसकाय भोगता. भुरग्यांच्या विभागांत 3रे इनाम फावो जाता आराध्या पै रायतुरकर. 5000 नगद तशेंच यादिस्तिका आनी प्रमाणपत्र. आराध्या तुवें वेदीक येवचें. अभिनंदन आराध्या. 2रो इनाम फावो जाता आन्या देसा. 7000
नगद तशेंच प्रमाणपत्र हे आशिल्लें तिसरें इनाम विजेत. दुसरें इनाम आन्या देसा, प्रमाणपत्र यादिस्तिका आणि रुपये 7,000 नगद. इनामा नेल्सन आणि लविना रॉड्रिग्स चाफ्रा दी कॉस्टा मेमोरियल ऑल इंडिया कोंकणी पोएट्री रिसायटेशन कॉम्पिटिशन. आता आमी एका बरी बरी पावस म्हणा पळयता. आन्या देसा दुसरें इनाम भुरग्यांच्या विभागांत. भुरग्यांच्या विभागांत ह्या पोटी विजेत आसा सहर्ष सिद्धेश नायक 10,000 नगद इनाम तशेंच प्रमाणपत्र आनी यादिस्तिका. भुरग्यांचो विभाग आमी पयले पोटी ह्या पोटी आमी इंट्रोड्यूस केल्लो आसा आनी तातूंत सहर्ष सिद्धेश नायक विजेत जावन आयला. कोंकणीची 2 जनरेशन्स आसात हांगासर आनी कोंकणी कवितेचो फुडार तुमच्या मुखार धैर्यान उबी आसात. भुरग्यांच्या विभागांतलीं विजेतां. बरें, युवजनांच्या विभागाक आमी पायतेंगतांव. हांगासर प्रोत्साहदायक भोवमानां रुसी महेंद्र परब ताका हांगासर येवंक जावना. शेरिन आलीन पिंटो युवजनांचे विभाग देखून वेदीक येवंक विनंती आसा. तशेंच ताचे उपरांत आर्या नित्यानंद नायकान तयार रावचें. हांकां 2,000 नगद तशेंच प्रमाणपत्र आमचे मानाचे सैरे आतां दितात. आर्या नित्यानंद नायक, मुखार प्रोत्साहदायक बहुमान आसा अयान मंगलदास भट हांगासर कवी गोष्टीचो अध्यक्ष तो आसलो. तरणाट्यांच्या विभागांत तिसरें स्थान फावो जाता मानसी गांवकर. दुसरें स्थान विजेत रेजी महेंद्र परब. तांकां हांगासर येवंक जावना. तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. 7,000 नगद तांकां कविता ट्रस्ट तावन आमी दिवची वेवस्था करतले हांव. आनी युवक युवतींच्या विभागांत ह्या पटीच्या सीझन 4चे विजेत आसा निनिशा प्रिशा मोंतेरो. अपूर्बायन बिरी बिरी पावस हाचे वरवणी केल्ल्या टायटस नोरोन्ना आनी मनोज फेर्नांडीस हांकां भेटवस्तू दिवन मान करूंक हांव कविता ट्रस्ट अध्यक्ष हांचे लागीं विनंती करता. आनी आतां आयच्या कार्याचे मानाचे सैरे फ्रांसीस बाब आमच्या लागीं 2 उतरां उलयतात. आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसचे आमच्या कोंकणीक ज्ञानपीठ
उंचायेक पावयल्ले भोव मानेस्त दामोदर मावजो बाबानू, तांची पत्नी जावन आसची प्रख्यात तर्जनदार मानेस्तीन शैलाबाई, कविता ट्रस्टाचे तांडेली भोवमानेस्त आमचे मोगाचे मेल्विन बाब आनी सर विधिरसच्या गण्य व्यक्तीनो आनी विधी मुखार आसच्या सर कोंकणी मोगिनो, म्हाका भोव संतोश एक महान व्यक्ती कोंकणीचो महान बरोवपी ज्ञानपीठ पुरस्कृत दामोदर मावजो संगी मंचेर बसचे एक भाग म्हाका हें फावो केलें. ह्या खातीर कविता ट्रस्टाक हांव निरंतर ऋणी जावन आसा. मेल्विन बाबान सुमार वर्सां आदीं म्हाका कविता फेस्टाच्या एका कार्याक मंची सोबोवंक आपयिल्लें. कारणांतर जावन म्हज्या कामाच्या अनिवार्यतेन म्हाका साध्य जावना, पूण आज साध्य जाल्ल्याक म्हाका भोव आत्मतृप्ती भोगता. आत्मतृप्ती ह्या खातीर भोगता की जायते फावटी म्हाका कविता कार्यांत भाग घेवचे म्हूण भोगता एक वाचपी या एक रुचपी जावन, पूण हांव रचपी न्हय, पूण कविताची रूच परखूंक शकता जाल्ले वरवीं म्हाका भाग घेवचें म्हणून भोगतालें, पूण म्हाका साध्य जायनातलें. पूण आज हो दीस हांवें त्याच खातीर आमानात दवरले वरवीं आज म्हाका ही रूच परखूंक हांगासर येवंक साध्य जालें. ह्या खातीर कविता ट्रस्टाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कविता ट्रस्ट आमचे कोंकणी गांव ते जावंक पुरो गोंयचे वा केरळाचे वा कोडयाळचे वा ओडपीचे सांगाता हाडन कवितेची वळख वा कवितेची झळक वा कवितेचे मोल मापणी वा कवितेची उंचाई चडोवचे प्रयत्न एक निरंतर रितीर करन आसा. ह्या मुखांतर देशाच्या एकीकरणा खातीर वा आमी जे म्हणटा भावैक्यता खातीर एक विशेष साधन करता म्हणली होगळीक ह्या मुखांतर ह्या मंचात हांव दिवंक अपेक्षिता. खंडीत जावन एक म्हत्वाचें देशप्रेमी काम हें जावन आसा. केवल साहित्यीक रितीन मात्र न्ही, बदलाक देशाच्या बांदावळेक हे भोव चड उपकारता म्हणयत. आयच्या दिसा म्हज्या आनी अँड्रूच्या बाबा मांयच्या नांवार एक प्रशस्ती सुरवात जाता. म्हजो बाबू एक सागोळेकार, एक कृशीक, भोव खलतो आनी दुर्बळो व्यक्ती जावन आसलो. तशीच म्हजी माय मेरीबाई. म्हजो बाबू कोंकणीचो मोगी, कोंकणी वाचतालो आनी वाचूंक कळीत नासल्या म्हज्या मांयक व्हडल्यान वाचून सांगतालो. पूण आमकां परिक्षेचे इस्कोलाचे लिसां वाचूंक आसलें. अशें वाचून ती सांगता आसतना आमचे कान नीट जाताले आनी कोंकणी आमी आवाज आमी आयकताले, कोंकणी शब्द आमी आयकताले. ह्या मुखांतर आमी कोंकणीचो मोग शिकलो म्हूण सांगेत. म्हज्या भावा अँड्रूच्या जायत्या साहित्यांत वा कवितेंत म्हज्या बाबाचो डेनिस डिकुनाचो जायतो प्रभाव आसा. ताची ती मातयेची मूर वा मातयेचो सुवास वा मातयेचो तो रंग वा मातयेची उदकाची ती तो आवाज ताच्या कवितेनी वळटा. मात्र न्ही, ताच्या की विशेष रितीन बाबाच्या काळजांत आसली ती सिंतिमेंटां अँड्रूच्या कवितेंनी ती व्यक्त जातात. म्हजी माय एक कविता रचपी न्ही, पूण ती एक बरी ओवियो गावपी, उतरां रचपी आनी कोंकणी उतरां ती रचपी, प्रास घालून ती सांगपी तसली एक व्यक्ती जावन आसली. भविष्य दोनी सांगता मेळून अँड्रूच्या त्या कवितेच्या उंचायेक पावला म्हणयत. हांवेंय कविता बरोवंक सुरू केलें, पूण मुखार व्हरूंक साध्य जालें ना. तें ताणें अँड्रून मुखार व्हेलें. पूण हांव एक वाचपी जावन उरलो. आज कशें साहित्य रचपी भोव गरजेचो गी, तशेंच साहित्य वाचपी चड गरजेचें. त्या देखून ही मानशेचेर हांव बसता आसतना एक वाचप्याचो प्रतिनिधी जावन हांव बसता म्हूण सांगूंक भोव व्हड अभिमान म्हाका भोगता. त्या देखून आज रचप्यां सांगता वाचप्यांक चड गौरव आनी चड प्रोत्साव जर तर मेळ्ळो तर जाल्यार भविष्या रचपी आनी वाचपी कवितेच्या फुडार उंचायेक हाडूंक शकतात म्हूण म्हाका भोगता.
आदले फावटी एक कवितेचो एक स्पर्ध चल्लो आनी ह्या स्पर्धांत एक विजेत जाल्ली कविता हांवें त्या पत्रार प्रगटली आनी ही एक कविता सगळ्या पानाचेर व्हड्ड जावन आसली, बहुशा 1.5 पान आसली ती. प्रथम प्रशस्ती विजेत कविता. त्या पत्राचो एकलो मुखेल व्यक्ती म्हाका मेळ्ळे वेळार हांवें सांगलें ती कविता वाचली, म्हाका भोगिल्ल्या प्रकार त्या कवितेक पयलें स्थान खंडीत जावन लाभचें ना म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक तेदो व्हडली कविता तुमी प्रगटतात वा कित्याक तशें मान. ताणें जाप दिली इनामाचें प्रायज 5,000 आसा. तशें म्हणटना कविता तेदो व्हडली जायची आसा न्ही गी. हां, आमकां कळटा कितें गी म्हणून सांगल्यार ह्या म्हणकर कविते म्हळ्यार कितें, कविताचो एक स्वरूप, ह्या कवितेची रीत वा गीत कितें आसा म्हणल्या विशयांत आमकां समजून येना तर जाल्यार कविता एक गद्य जाता, एक निटायर बरयल्लें गद्य जाता. कवितेक आनी गद्येक कांय व्यत्यास भोगना. पूण कविता आज हांवें हांगासर सादर केल्ल्यो थोड्यो कविता आयकत आसतना म्हाका भोवसो संतोश भोगलो आनी थोड्यो आदले बार प्रकट जाल्ले पुस्तकां वाचता आसतना आनी कविता वाचतना भोगतल्यो की आमची कविता जायत्यो कविता भोवशा आमच्या राष्ट्र न्ही आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या उंचायेक आसात म्हणून सांगून त्या खातीर आजकाल ह्या कवितेक रस पिवपाक मात्र न्ही कविताच्या त्या ती स्वाद ताचो कविता अर्थ करच्याक आमी चड आनी चड गमन दिल्ल्यात तितलें भोव बरें. हें आमच्या समुदायाचें वा कोंकणी समाजाचें अंतस्करण रुपीत करता म्हण सांगेत. सांस्कृतीक अंतस्करण रुपीत करी जाय तर खंडीत जावन कवितेचो भोव गरज आसा. ह्या खातीर ह्या दिशेंत वावर करच्या समेस्तांक हांव आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजो सांगात तांचे सांगात आसतलो म्हणून भरवसो दिता. ह्या संदर्भी आमच्या दामोदर मावजो मानेस्त जे जावन आसात ते साहित्यीक रचपी भोवशा आज हांगासर आसच्या ह्या माटवाक भोवसो उंचायेची सोबाई तांच्या द्वारे लाभल्या. तांकां म्हज्या वैयक्तीक रितीन म्हज्या कुटुंबा तर्फेन हांगास आसल्या समेस्तांच्या तर्फेन अभिनंदन पाठोवन तांच्या ह्या उंचायेक तांकां गौरव पाठोवन म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आनी आतां फुडलें उलोवप आसा मानेस्तीन शैला मावजो हांचे तो. आज ह्या भुरग्यांनी म्हणपा जाता जे प्रयत्न केले, जे प्रयत्न करून तांणी हे अवॉर्ड्स हातासली तांचे एक वेगळे कौतुक. एक अवॉर्डाचेर नदर दवरून म्हणपा जाता की तांणी ही दुसऱ्याच्या मनाक दुसऱ्याची कविता आपणायली. त्या कवितेतले भाव, त्या कवितेतली उतरां ही वेवस्थीत लक्षात धरून ताजेर एक काम केलें आनी ती कविता सादर केल्यो. घडये इतले जो कवी बरयता त्या कवीचें लक्ष केन्ना एवॉर्डाचेर आसना. कवी आपल्या मनाक जे भावता किंवा मनाक जे दुखवता किंवा मनाक जे दिसता ते कागदार आपूण कशें बरे तरेन आपल्याली बऱ्या उतरांनी हे करची हाजेर लक्ष आसता. ताजें लक्ष एवॉर्डाचेर आसना. ह्या भुरग्यांचें लक्ष एवॉर्डाचेर आसलें पूण तेय बरोबर आसा. प्रत्येकान आपल्या तरेन आपल्याले हे करून आपल्याले कार्य फुडें व्हरचें. ह्या कार्याच्या ह्या कविता फेस्त कार्याचे शिखर आसा मतायस कुटम कविता पुरस्कार. 2008 इसवेतान कविता ट्रस्ट कोंकणी काव्य शतक म्हत्वाची देणगी दिल्ल्या व्यक्तीक वर्साचो पुरस्कार दिता. दुबय मेरिट फ्रेट सिस्टम कंपनीचो मालक तशें कोंकणी मोगी कुप्पे बदवच्या जोसेफ मतायसान आपल्या कुटुंबाच्या नांवार हो पुरस्कार दिवचो जाल्ल्यान ह्या पुरस्काराक मतायस कुटम कविता पुरस्कार म्हणून नांव दिलां. हो 18वो पुरस्कार 2025व्या वर्साचो. आनी आतां वल्लीबग्गा मैसूर नांवान फामाद वलेरियन डिसोजा हांकां हो पुरस्कार फावो जाता. तांकां मानाच्या बसकेर बसोवंक हांव आमचो कार्यदर्शी आनी अध्यक्षा लागीं विनंती करता. तांची वळख करून दिवंक हांव फुडें आपयता आमचो ट्रस्टी विलियम पायस. हांव आल्ले पदेचो आनी आल्ले पदेच्या फेल्सिबायेक आज प्रायज मेळ्ळें उत्तम पुस्तक पुंजा खातीर. तशेंच आल्ले पदेच्या सायडीच्या गांवाक वग्गा ह्या निरकान त्या गांवाच्या मान मनशाची वळख तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका चड खुशी भरता. एक म्हज्या गांवचो कुशिल्लो गांव तो आनी प्लस ताच्या चड म्हजो बापूय इकॉनॉमिक्सान MA मैसूर युनिवर्सिटी करतना वल्ली वग्गाच्या घरा रावून शिकलो म्हूण आयकूंक तो आनी एक संबंद. त्या देखून
वाली बाबू तुमची वळख करून दिवंक म्हाका भोव चड अभिमान भोगता. वल्ली वग्गा लिखणे नांवान बरोवचे कोंकणी कन्नडा कथाकार आणि कवी मनेस वालेरियन सोजू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या बंटवळ लागसरच्या निरकणांत वग्गा म्हणले ल्हान पेंटेंत वस्ती करून आसल्या पीटर आणि मेरी सोजाच्या चवथें बाळ जावन भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या वर्सा जुलैचे 27 तारखेर जल्मले. 17 वर्सांचे प्रायेर राखणपत्राचेर तांची पयली कथा सोऱ्या वरवीं सुरसुरे परगट जाली. त्या उपरांत फाटल्या 60 वर्सांनी वेगवेगळ्या नेमाळ्यांनी जाळी जाग्यांनी तशें कथा संकलनांनी तांच्यो सुमार 150 कविता आनी तितल्योच कथा 80 मिक्कोण लेखनां अंकन बरपां पगड जाल्यांत. दोंगरा वयरी वाट 2007 आनी नेकेत्रां 2013 हांचे कविता संग्रह. जिन्नी कोणाचे 1960 इसवी, सत आनी जिवीत 1967 इसवी, दुळू 1990 आनी खांदी कुरीस 2015 तांचे कथा संग्रह. अभिरुची प्रकाशन मैसूरू आनी तांच्या 17 काणयांचो संग्रह एग्गला शिलुबे नांवाखाल 2013 वर्सा कन्नडांत परगट केला. 2001 वर्सा कर्नाटक राज्य मट्टाच्या कन्नड कथा स्पर्धांत तांचे काडाडी काणयेक पयलें भोवमान लभलां आनी प्रख्यात कन्नड साहिती प्रोफेसर GS सिद्धलिंगय्या आनी वल्ली वग्गाक परगट सन्मान केला. वल्ली वग्गा बरोवपी मात्र न्हय कोंकणी भाशेचो उर्बेवंत वावराडी. मैसूर शहरांत स्थापन जाल्ल्या कोंकणी क्रिश्चन एसोसिएशन तो पयलो सहकार्यदर्शी आनी 1991 वर्सा तावन 6 वर्सां तावन ह्या संघाचो अध्यक्ष. कर्नाटक सरकारान 1995 वर्सा स्थापन केल्ल्या कोंकणी साहित्य अकादमीचो स्थायी समितीचो तो संदो आसुल्लो. तांकां कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीची गौरव प्रशस्ती 2010, कोंकणी कुटुंब बारेन प्रशस्ती 2012, दाई जिदुबाई प्रशस्ती 2019, संदेश साहित्य प्रशस्ती 2020 अशें जायत्यो प्रशस्त्यो लाभल्यात. 2020 वर्सा कर्नाटक सरकाराच्या वार्ता आनी संपर्क इलाख्यान वल्ली वग्गा हांचो कोंकणी कन्नड साहित्य वावर बांदून घेवन 7 मिनटांचें साक्ष्यचित्र श्रीमती नागिनी बराना हिच्या निर्देशनाखाल तयार केलां. नोव्हेंबर 2020 वर्सा तांकां 1 लाख रुपये 20 ग्राम भांगरा पदक दिवन कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्रीन वल्ली वग्गा हांकां कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती दिवन सन्मान केला. 2008 वर्सा दुबयच्या मेरिट फ्लायट सिस्टम्साच्या व्यवस्थापक डिरेक्टर जोसेफ मतायस आनी आपल्या कुटुंबाच्या नांवान स्थापन केल्ल्या ह्या पुरस्कार शिंखलेंत वल्ली वग्गा 18वो पुरस्कार मेळोवपी कवी जावन आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विल्ली भोव अपुर्बायेन वल्ल्याबाची साहित्यीक आनी समाजीक वावराची झळक आमचे समोर दवरली आनी आतां तांकां आज दिवचें मानपत्र वाचूंक फुडें आपयता आमचो संगोडी विन्सी पिंटो आंजेलोर. कविता ट्रस्ट रजिस्टर कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडवळी खातीर वावुरचो संस्थो. मानपत्र कोंकणी काव्य क्षेत्रांत म्हत्वाची देणगी दिल्ल्या वल्ली वग्गा वालेरियन डिसोजा हांकां मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार 2025 फावो करूंक व्हरतो अभिमान पावता. आपल्या दोंगरा वयली वाट आनी नेकेत्रा कविता संग्रहाद्वारे कोंकणी कविता शेताक दिल्ले बळवंत योगदान मतीन धरून फाटल्या 60 वर्सांक मिक्वाल्ल्या काळांत निरंतर कोंकणी साहित्याची पणटी जळयल्ले खातीर आपल्या जिवितांतल्या साहित्यीक पैनावेळा सांगाती कवींक बरयणारांक लेखकांक सदांच प्रेरणाची तेलां भेटयल्ले खातीर ₹25,000 ह्या दिसतीका सवे हें मानपत्र ताका दिलां. मिल्विन रॉड्रिगस अध्यक्ष, एंड्रू एल डिकुना कार्यदर्शी, जनवरी 11, 2024.
साबार प्रशस्त्यो इनामां मेळ्ळ्यान पूण ती सगळीं कथा आनी मोठवे काणये खातीर. आज हांगासर म्हज्या कवितांक मान दिवन कविता ट्रस्टान व्हडली प्रशस्ती म्हाका दिल्या. ही प्रशस्ती म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण मेल्विन लुद्रिकान सांगतना हांव विजमेत पावलों, अजाप पावलों. म्हज्यो व्हड व्हड कविता नात, गंभीर कविता नात, ल्हान ल्हान तिकां मोतयां ती सगळीं आसात. आनी फकत 2 बूक कविताचे म्हजे प्रगट जाल्यात. निजाकी म्हाका अजाप आनी निजाकी म्हाका संतोश. कविता ट्रस्टच्या हर एका साबार कविता फेस्तांक हांव हजर जालां. आज ही हे प्रशस्ती घेवनचे भाग म्हाका पाव जाला. कविता ट्रस्टाक, मेल्विन लुद्रिकाक, तांचे 6 ट्रस्टी म्हज्या मोगाचेत, वळखीचेच. तांकां हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. काळजाच्या गुंडायतावन तांकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वल्ल्या तुमच्या काळजाची बगणां आमचे समोर दवरल्या खातीर. आनी आतां ते आयल्यात म्हणटना दोळ्या मंडळ्यो फुलतात, ते उलयतात म्हणटना काना पालवे रुंतात. आनी आतां बाय मावजो आमच्या लागीं उलयतात. वेदीचेर बशिल्ले मानेस्त भोवमानेस्त फ्रांसीस बाब डिकुन्ना, जाणें म्हाका स्टेजीर बशिल्ले कडेन पासून म्हजें मनशें बावून येयलें अशें जालें. हांव एकच उतर तुमकां दितां. लेखक हो सामान्या मदलोच आसता. हो वयल्या पावंड्या वयलो न्हय, सगळ्यांचो पावंडो एकच आसता. पुरस्कारान मनशाक जोगचो न्ही. पण म्हाका खूब खोशी जाली. एक साहित्यांतले दर्दी अशी तुमकां हांगा आज मानाचे सोयरे म्हूण तुमी सांगातान बसले तेन्ना. बाय शैला, आनी आज शैला हांगा म्हज्या सांगातान बसलां ती म्हजी पत्नी म्हणून न्ही, तर ताजो जो अधिकार आसा एक अनुवादक म्हणून, त्या अधिकारा वरवीं ती बशिल्लें आसा. आनी कोणाकय दिसतलें तें जें उलयलां ताका हांवें बी सांगलां आसतलें कानांत म्हणून. तशेंय न्ही. तें उलयतलें म्हाका खबर नाशिल्ली. आतांच म्हाका कळ्ळें की तें उलयतलें म्हणून. कित्याक केन्नाच हांवें पब्लिकली ताका उलयतना आयकूंक नाशिल्लें. मथियास कुटुंबी कविता पुरस्कार जैतवंत कवी भोवमानेस्त वल्ली बाब ओगा. हांव हांकां आज न्ही, म्हाका दिसता पयली फावट जेन्ना हांव मंगळूर शारांत आयलो संमेलनाच्या निमतान इन द अर्ली 60s, mid 60s, तेन्ना ऑर मे बी अर्ली 70s, तेन्ना आमची तांची वळख जाल्ली. आनी तेन्नाच्यान तांची वळख तांच्या कविता वरवीं, तांच्या लेखना वरवीं किंवा प्रत्यक्ष पुरशी मेळटात तेन्ना ही वळख दाट जायत गेली. आतां जांकां पुरस्कार फावो जालो बाय फेल्सी लोबो. फेल्सी लोबोक हांव कितले तेंप वळखतां, पूण म्हाका सदां दिसता म्हगेली मेमरी मातशी वीक, ताका लागून हांव तिका वळखतां. पूण हीच बायल मनीस म्हळ्यार फेल्सी हें तकलेंत नाशिल्ल्यान सकाळीं तांकां पुरशी मेळून पासून हांवें तांकां अभिनंदन केलें ना. पूण एनिवे म्हाका आज बरें दिसलें की हांगा योग्य मनशाचो भोवमान जाला. सकाळीं हांगा आयलो तेन्ना कार्यक्रमाक सुरवात जाल्ली आनी सुरवातीचें प्रास्तावीक भाशण आमचे एंड्र्यू बाबान केलें. एंड्र्यू बाबाक हांव वळखतालो, इतलीं वर्सां साबार वर्सां वळखतां, पूण आज तांगेलें प्रास्तावीक म्हाका विशेश मानवलें. खूब सुंदर तरेन तांणी प्रस्तुतीकरण केलें, लोकांची वळख करून दिली, कार्याची माहिती सांगली. एक खूब बरी कार्यकर्ते आसतकीच खंयचीय संघटना वयर सरपाक कळाव लागना. म्हणून मेल्विन बाबाक जरी हांव ह्या कविता ट्रस्टाचो मुखेली म्हणून वळखतां, आनी आज बरें उतर आयकलें तांडेली म्हणून, पूण मुखेली म्हणून हांव वळखतां. पूण तांचे बरोबर जे ट्रस्टी आसात, जावं बाब एंड्र्यू, बाब आमचो किशू, जावं आमचे
विलियम पायस पेस म्हणत नाल्यार पायस म्हणत आमकां गोंयकारांक पायस म्हणपा संवय जाल्या. तर हे सगळे ट्रस्टी अशे तरेचे ट्रस्टी आशिल्ल्यानच तांचो वाव तांचे हात अशे बळवंत जावपाक पावल्यात. आनी म्हणून हो हें जें कार्य आसा कविता फुडें व्हरपाचें हें खूब बरे तरेन फुडें वता. आतां इश्टानो, म्हाका जेन्ना हांगा आपयलो फाटले खेपेक जेन्ना आमी मेळिल्ले तेन्ना मेलविन बाबान विचारलें ह्या कार्यावळीक येता वय. ना म्हणपाक कठीण पडटा म्हणून हांवें हय म्हणलें. पूण एक मनांत विचार आयलो, हांव कांय कविता बरोवपी न्हय, एकूय कविता आज मेरेन बरोवंक ना, प्रांजळपणान कबूल करता. हांव कथा लेखक, कथा बरयतां, निबंध बरयतां, पूण कविता आजून बरोवंक ना. तरी म्हाका कित्याक आपयलो? म्हाका खरें सांगपाक म्हणजे अशी जाप ना. पूण मागीर याद जाता म्हाका, आमचे एक इश्ट आशिल्ले, आज ना आमचे मदीं, निर्मल वर्मा, हे हिंदींतले लेखक. आनी तांणी म्हणलें अ शॉर्ट स्टोरी, म्हणजे हांव शॉर्ट स्टोरी बरोवपी म्हणून चड करून याद उरली. ए शॉर्ट स्टोरी इज बॉर्न आउट ऑफ ए डिझायर टू रायट ए पोयम इन द नॅरेटिव्ह स्टायल ऑफ ए नॉव्हल. सांगचें म्हळ्यार कविता म्हळ्यार फक्त निखटी कविता न्ही, कविता, कथा, कादंबरी हे सगळी फॉर्म एक जावन तातूंतल्यान जें उत्पन्न जाता ताका शॉर्ट स्टोरी म्हणात, कविता म्हणात वा कादंबरी म्हणात. पूण एक गजाल खरी, जावं कविता, जावं कथा, जावं कादंबरी, सगळें हें साहित्य. आनी त्या नदरेन एक साहित्याचो वावुरपी म्हणून म्हाका हांगा तुमचे मदीं आसतना उबें रावपाक खूब खोशी जाता. इश्टानो, एक काळ आशिल्लो ज्या काळाचो उल्लेख केलो हांगा, आनी खूब जाणांनी दिसता तो भांगराचो काळ आशिल्लो. त्या काळार बरे बरे कवी हांगा जावन गेले. चाफ्रा डिकॉस्टाची वळख म्हाका तेन्नाच जाल्ली जेन्ना हांव पयले फावटी मंगळूर शारांत आयिल्लो एका साहित्य संमेलनाच्या निमतान. आनी त्याच दिसांनी आमचे साहित्य अकादमीचे आमकां मान्यता मेळिल्ली म्हाका याद जाता. इट वॉज इन द 70s, 74. पूण सांगचें म्हळ्यार त्या काळार आमचे डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय, बाकीबाब बोरकार, आमचे गोंयांत रवी पंडीत खूब कवी जावन गेले. हांगा गोंयांतय आमच्या मंगळूर शारांतय बरे बरे कवी आशिल्ले. चाफ्रा डिकॉस्टा आशिल्लो, आनिकूय आशिल्ले. सगळ्यांची नांवां घेना, थोडीं नांवां यादी ना आतां. पूण मागीर असोच काळ आयलो की कोंकणीन बरोवप म्हळ्यार कविता बरोवप. जो उठ्ठा तो कविता बरयता. म्हाका याद जाता ह्या संमेलनांत हांव हांगा आशिल्लो तेन्ना जो कविता ह्या मंचार चडटालो आनी वेदीचेर वतकच कविता म्हणटालो. आनी कविता कसली? कोंकणी कविता, आपलेच मनांतले उमाळे. पूण चडश्यो कविता म्हजी मायभास, म्हजी कोंकणी कितली व्हड, म्हजी भास कशी म्हत्वाची हाजेर आशिल्ल्यो. आनी आमकां राग येतालो, अजून आमी त्या पावंड्यार आसात, आमी वयर सरल्यात. आनी त्याच काळार आमचे रविंद्रबाब केळेकार, जे स्वता जाग ह्या नांवाचें एक म्हयनाळें चलयताले, तांणी एक उलो मारलो. हाचे मुखार कविता आमी छापचे नात, हाचे मुखार कविता बरोवची न्हय. आनी तांणी व्हेरी सिरियसली सांगलें, कविता बरयनाकात, हाचे मुखार कविता बंद करात, आमकां कथा जाय, कादंबरी जाय. त्या काळाची गरज आशिल्ली म्हणून तांणी सांगलें. आमकां तें आवडलें ना, कित्याक कविता हो एक स्वतंत्र साहित्याचो प्रकार आनी चड इम्पॉर्टंट साहित्याचो प्रकार. म्हाका जर विचारशात, हांव कथा बरोवपी, हांव कादंबरी बरोवपी, पूण सगळे साहित्य प्रकारांत जर अव्वल खंयचो म्हणशात जाल्यार तो कविता. कविता हो प्रकार. पूण कविता म्हणजे टक टक लायलें, मक म लायलें म्हणून कविता जाता रायमींग करून, ती कविता न्ही. खरी कविता जो आत्म्याचो हुंकार आसता ती कविता, आत्म्याचो आविश्कार म्हणून जी मुखार येता ती कविता. तशी तरेची कविता आमकां चडशी मेळनाशिल्ली. अशे वेळार रवींद्र बाबांनी उलो मारलो की आतां कविता पुरो, आतां आमकां कथा जाय, कादंबरी जाय. आनी ताची फलीत आमकां मेळ्ळें. कितलेशेच नवे कथालेखक फुडें सरले, कितलेशेच नवे कादंबरीकार आयले. ज्या काळार आमचे कडेन 1-2 कादंबरी आशिल्ल्यो त्यो आयची घटकेक 100रांनी
कादंबरी तयार जाल्ल्यो आसात. जशें आतां मेलविन बाबान सांगलें की तुमचे कडेन हांगा 7 पुस्तकां आशिल्लीं कवितेचीं, आज कितले 450. आज 450 कविता तुमचे लागीं एकठांय जाल्ले आसात. हें फलीत तुमचे वावराचें. आनी आज आमकां कथेच्या मळार, कवितेच्या, कादंबरीच्या मळार तें दिश्टी पडटा. पूण कविता फाटीं उरूंक पावना, कशीच फाटीं उरूंक पावना. आज ह्या निमित्तान, कविता फेस्ताच्या निमतान दनपारां एक बरी कार्यावळ पळोवंक मेळ्ळी. साहित्य अकादमीन घडोवन हाडिल्ली किंवा साहित्य अकादमीच्या पालवान कविता ट्रस्टान घडोवन हाडिल्ली, जंय आमचे एक नामवंत कवी परेश कामत आणि कवी संधी ह्या कार्यक्रमात आपली भुमिका मांडली. एक कवी कसो तयार जाता आनी कवीचो हो प्रवास कसो चलता आनी ताका कितें कितें ताका प्रोत्साहीत करतात ताजे विशीं ताणें आपली मतां मांडली. म्हाका खूब आवडली तागेलें भाशण. आनी त्या भायर ताणें ज्यो कविता प्रस्तूत केल्यो त्यो कविता एक परस एक सुंदर कविता आशिल्ल्यो. ह्या निमतान बरी कविताय आयकुपाक मेळ्ळ्यो. हो एक प्रस्थापीत कवी, पूण हांगा जे नवी कवी आयल्यात तांचे तोंडांतल्यान जेन्ना हांव कविता आयकल्यो खरेंच म्हाका अजापीत जालें. म्हणजे ताणें दुसऱ्याच्यो कविता म्हणू, पूण दुसऱ्याच्यो कविता जशें बाय आराध्यान उदळ आपले विचार मांडटना सांगलें, कविता लोकां मुखार प्रस्तूत करता जरी ती आपली नासली तरी त्या खातीर पयलीं ती कविता समजून घेवची पडटा. ती आपल्याक समजली उपरांत, तातूंतलो आशय कळ्ळे उपरांत, तातूंतली भाशा समजली उपरांत ताजी प्रस्तुतीकरण करचें पडटा. हें भुरग्यांनी समजून घेवन चाफराची कविता सकाळीं आयकली, म्हाका खूब बरें दिसलें. जेजूक शिंटा कवी. आज जर चाफरा बाब हांगा आशिल्लो ताका कितली खोशी जातली आशिल्ली की आपलो जो विचार आसा, कोणाकय दिसतालें तो नास्तीक म्हूण तो कवी देवाक शिंटा. ना, ताचो तो विचार आशिल्लो. कवीक अधिकार आसा देवाक शिणपाचो, कित्याक ताका समाजांत बरें बरें जाल्लें जाय म्हणून. आनी तोच विचार घेवन आज तुमचे मुखार एक धाकटुलें कवी जावपाक सोदता अशें एक भुरगें तांणी चाफराची कविता तुमचे मुखार मांडली. म्हाका खूब आनंद जालो ती कविता आयकून. आमकां सदांच आमी म्हणटात, हालीं काळ चड आयकूं येता, चड करून तरणाटे भुरगे मोबायल घेवन बसतात, लॅपटॉपाचेर आसतात, पुस्तकांक तांणी फाट केल्या. खूब जाणांक दिसता आयचे भुरगे साहित्याक फाट करून वतात म्हणून. आय डोंट एग्री विथ इट. हें बरोबर न्ही. आमचे वेळार आमी बाजारांत वचून पुस्तक विकती घेवन लायब्ररींतल्यान पुस्तक हाडून पुस्तक वाचताले. अजुनूय म्हाका पुस्तक वाचपाक आवडटा. पुस्तकांचो वास जो येता तो इतलो सुंदर आसता, म्हाका मन समाधान जाता पुस्तक हातांत मेळटकीच. बरीं पुस्तक ऑफकोर्स. पूण आज तरणे पिळगे लागीं नवीं नवीं माध्यमां आसात. त्या जरी आमकां दिसलें की ते लॅपटॉपाचेर बसल्यात, मोबायल घेवन बसल्यात, कितें तरी वाचतात, म्हाका आनंद जाता ते वाचतात. ताजो कितें वाचतात तें मागीर पळोवया. ते वाचनाक फाट केल्ली ना, ते वाचतात. फक्त तांचें माध्यम बदलना. ते पुस्तक हातांत ना, मोबायलाचेर वाचतात. हे टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट आमी समजून घेवपाक जाय आनी तरणी पिळगी ते आपणायता आनी त्या वाटेन फुडें वता हाजोय आमकां अभिमान आसूंक फावो. आमकां जेन्ना दिसता की तरणाटे साहित्या कडसून पयस वतात जाल्यार आमी लेखकांनी, साहित्यांत वावुरतल्यांनी विचार करपाक जाय. हे जे आयचे तरणाटे पिळगी आसा ती साहित्या कडल्यान पयस वता जाल्यार गुन्यांव कोणाचो? ह्या तरणाटे पिळगेचो की तांकां साहित्य आवडना, मानवना, काय गुन्यांव लेखकांचो, बरोवप्यांचो, साहित्यकारांचो? की त्या तरणाट्यांक आपली रिफ्लेक्शन साहित्यांत दिश्टी पडना. ते आमच्या साहित्या कडेन ते आयडेंटिफाय जायनात, जावये म्हणून ते साहित्या कडसून पयस वतात अशें म्हाका दिसता. आनी जर तांकां आमकां साहित्या कडेन लागीं हाडपा जाय जाल्यार तांकां मानवता तसली न्ही, पूण तांच्या बुटांत आमचे पांय घालून आमी विचार करूंक जाय. आनी ज्या वाटेन तरणाटो वता त्या वाटेन साहित्य चलपाक लावपा जाय. आनी साहित्य जर तरणाट्यांक मानवतलें जाल्यार त्या साहित्यांत तरणाट्यांक आपली इमेज,
तातूंत दिश्टी पडपाक जाय. दे शूड आयडेंटिफाय वीथ द लिटरेचर. जाल्यारच तांकां साहित्य, आयचें साहित्य मानवतलें आनी ते साहित्याक लागीं 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 येत रावतले. साहित्य हो आत्म्याचो हुंकार. हो आत्म्याचो हुंकार कोणाच्यान आडावं नज. आज हांगाच्या भुरग्यांनी बिरी बिरी पावस सर्तेंत वांटो घेतलो आनी सर्तेंत वांटो घेवन तांणी दुसऱ्यांच्यो कविता सादर केल्यो. पूण एक याद धरपा जाय, दुसऱ्यांच्यो कविता सादर करप सामकें सोंपें अशें जायना. जेन्ना कविता सादर करता तेन्ना त्या कवितेंतलो आशय ते भुरगे समजून घेता आनी जेन्ना ह्या पिरायेचेर, तरणे पिरायेचेर ती समजून घेता एक कविता, तेन्ना खंय तरी ताज्या काळजांत एक स्फूर्त तयार जाता. खंय तरी एक कीट पडटा आनी त्या किटींतल्यान फाल्यां हेंच भुरगें फाल्यां कवी म्हणून आमच्या मुखार येवपाक पावतलें. आनी म्हणून ही कविता वाचनाची, कविता समजून घेवपाची आनी कविता सादरीकरण करपाची जी उर्बा तुमचे मदीं जागी जाल्या, भुरग्यां मदीं जागे जाल्या, ती अशीच चालू उरची. कविता ट्रस्ट एक खूब व्हडलो वावर करता. आमकां दिसता सामकी सोंपी म्हणून. आमी गोंयांत खूब फुडारिल्ली समजतात गोंयकार. कवितेचे मळार म्हणना, सगळ्याच मळांचेर आमचे कडेन सांस्कृतीक मळार खूब कार्यक्रम जातात. काल पयरच जागतीक मराठी साहित्य संमेलन मराठीचो वाठार सोडून गोंयांत जालें. गोंयांत तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळी जाता. संगीत जावं, साहित्य जावं, आतां आमचे लिटरेचर फेस्टिवल येवपाचें आसा. खूब कार्यक्रम जातात. पूण तरणाट्यां मेरेन आमी पावतात काय कितें हो एक हुस्को दिसता. आनी तांचे कडेन पावतले जाल्यार तरणाट्यांक आमचे मदीं आमचे कडेन आकृश्ट करून तांकां ओडून घेवन तांकां साहित्याची गोडी लावपा खातीर कविता ट्रस्ट जो कार्यक्रम करता, बिरी बिरी पावस सारकेलो, तशी कार्यक्रमाची गरज आसा. आनी म्हाका बरी दिसता, एक आनंद जाता कितें, जेन्ना कविता ट्रस्ट हो ही कार्यावळ घेवन फुडें वता तेन्ना फक्त मंगळूरकारां खातीर काम करना. ताचे दोळे मुखार समज कोंकणी समाज आसा, कोंकणी समाज दोळे मुखार दवरून काम करता. म्हणूनच आज हांगा मंगळूरकार तर आसातच, गोंयच्यान लोक आयल्यात, मंगळूरच्यान हांगच्यान कोचीच्यान लोक आयिल्ले आसात. आनी अशे तरेन सबंद कर्नाटकांतल्यान जावं इतर वाठारांतल्यान आयिल्ले लोक एकठांय येतात तेन्ना एक नवें वातावरण तयार जावपाक लागता. हें कवितेक पोशक अशें वातावरण तुमी केलां, तयार केलां. ह्या खातीर कविता ट्रस्टाचे हांव मनापूर्वक तांचा हांव कृतज्ञ आसा की हो वावर फुडें वता आनी तुमचो वावर फळादीक जाता हें पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता. तुमकां परबीं तुमचें अभिनंदन करता. तुमचे वरवीं अनेक लोकांक उर्बा मेळटा, उमेद मेळटा, तांकांय हांव तांचेंय अभिनंदन करता. आज हांगा जांकां बिरी बिरी पावस कार्यावळींत जांकां प्रशस्ती मेळ्ळ्या तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता सगळ्यांचें. आनी हांव चड करून ट्रस्ट आनी ट्रस्टाचे जे ट्रस्टी आसात, जे वावुरपी आसात, त्या समस्तांचें हांव अभिनंदन करता, तांकां परबीं दिता. तांचे कडच्यान आनिकूय बरो वावर जावचो आनी त्या वावराचो ताजी फलीत आमचे नवी पिळगेक चाकूंक मेळचें आनी नवी पिळगेंतल्यान नवे कवी तयार जावचे, नवे लेखक तयार जावचे, अशी म्हगेली जी शुभेच्छा आसा ती हांगा दिता. परतून एक फावट सगळ्या जी टीम वर्क हांगा जाणी काम केल्लें आसा त्या टिमीक हांव परबीं भेटयता, तांचें अभिनंदन करता. आनी तुमी सकाळच्यान हांगा बसल्यात ही कार्यावळ यशस्वी करपाक, जैतवंत करपाक तुमचे सगळ्यांचें हांव परतून एक फावटी अभिनंदन करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. वर्तमान वावराची तोखणाय करून फुडाराच्या आमकां सल्ला दिल्ल्या दामोदर बाब मावजो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां सर्वांक आभार मानूंक फुडें येता आमचो कार्यदर्शी एंड्रू एल डिकुन्ना. जिवीत शिजोवन आसता म्हणसर कविताय शिजोवन आसता. आज आमी कविता फेस्ताच्या काव्याळ उब्यांत भिजल्या आमी सुभागी. ह्या 20व्या कविता फेस्ताच्या संभ्रमीक संजेर म्हज्या काळजाच्या सगळ्या उपकारी मनान तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलें जावन मानाचे सैरे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत दामोदर मावजो
आनी तांची पत्नी शैला मावजो हांकां हांव प्रणाम करतां. तुमी आमचेच म्हणलो अभिमान आमकां आसा. तुमी आमचेच म्हणलो अभिमान आसा. आमी दायजी आज धवें शर्ट घालून आयल्या आनी तुमी धोबेंच घालून आसता म्हणटना आमचेच म्हणलो एक संतोष आनी अभिमान आमकां भोगता. तुमची हाजेरी ह्या फेस्ताक व्हड गौरव जावन आसा आनी आमच्या काव्य पैणाक नवें बळ दिता. तुमचो आतांचो संदेश तरणाट्यांनी वेच्या वाटेन साहित्य वचोंक जाय हो संदेश आमकां खरोच पावलो आनी तशेंच जावं. आज आमकां सांगात आनी संदेश दिवन अर्थाभरीत फेस्त अर्थाभरीत केल्ल्या फ्रांसीस जे डिकुन्हा हांकांय हांव धन्यवाद अर्पितां. तुमी वाचपी म्हूण मात सांगलें पूण हांव तुमचो भावजण जावन हांव जाणा तुमी एक कवी आनी ल्हान प्रायर तुमी बरयल्ली कविता हांवें सोरल्यांत म्हणून सांगूंक हांव आशेतां. त्या दाखून हांव सांगतां तुमी एक कवी बेश्टें बरयनात आतां तितलेंच. आमच्या मनाचो कवी वल्ली वग्गा हांकां आमचो पुरस्कार मोगान स्विकार केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. तुमचो मोग आमचे थंय सदांच आसा म्हूण आमी जाणाव आनी आमकांय तुमी केन्नाय आशिर्वाद दितेल्यात म्हूण आमकां संतोश आसा. तशेंच आसा उत्तीम कविता पुस्तक इनाम स्विकार केल्ली फेल्सी लोबो तुमकांय आमचे धन्यवाद आनी की तुमी बरे आहा. सकाळींच्या कार्याचे मुखेल सोयरे बाप फ्रांसीस मार्टिस तांणी येवंक जाय आसलें ते येवंक नात पूण तांच्या बदलाक दुसरे पत्रां आयल्यात तांकांय मानाचे सोयरे जावन आयिल्ल्या तांकांय देव बरें करूं. तशेंच प्रोफेसर मारिया डी कोस्टा तांकांय देव बरें करूं. बाप मेल्विन तांकांय देव बरें करूं. आयच्या कार्याची सभाय वडयल्ल्या कवी परेश एन कामत आनी सहयोग दिल्ल्या साहित्य अकादेमी न्यू दिल्ली आनी तांच्या सरकारभऱ्यांक देव बरें करूं. आज कविता वाचन केल्ल्या सर कवींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. रंग अध्ययन केंद्र हांच्या कलाकारांक आनी तांचो मुखेली क्रिस्टोफर हांकां हांव दिन वाचतां. क्लॅनविन, स्वीडल, झीना, क्लॅरन, कीर्तन, मयूर आनी जॉयल तुमी आमच्या फेस्ताक सोबीत फेस्ताचो जीव रंग दिला. तुमकां देव बरें करूं. कविता सदर केल्ल्या भुरग्यांक, युवा जाणांक आनी तांच्या वडिलांक आमी धन्यवाद दिता. सहयोगी संस्थो संत एलोशियस परिगणित विश्वविद्यालय हांच्या उदार सहकाराक आमी सदां ऋणी आसां. शिकपाच्या ह्या पवित्र जाग्यार मदर तेरेसा पीस पार्कान कविता आज फुल्ली. देव बरें करूं. दायजी वर्ल्ड मिडिया पंगडाक तांच्या सुंदर फोटोग्राफी आनी व्हिडियोग्राफी वावरा खातीर देव बरें करूं. आमचो मोगाचो आल्फोन्स मेंडोन्सा तोय आमचोच. तांणी केन्नाय ते फोटोग्राफी करनासात तांकांय देव बरें करूं. विल्पी फिंटो आर्ट क्रिएशन्स हांच्या सजावटेक आनी कावूर सावंड्स अँड महामाई हांच्या वेवस्थेक धन्यवाद. रुचीक जेवण तयार केल्ल्या कामत कॅटरर्स आनी कार्यक्रम सुंदर जावन चलोवन आयिल्ल्या आमचोच तो ट्रस्टी वितोरी कारकोळ हाका हांव दिन वाचतां. आमचे सगळे स्पॉन्सर्स, कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टी, वावराडी आनी असोसिएट्स तुमच्या पाठिंब्या वगर हें साधन असाध्य आसलें. गोवा, केरळ आनी मंगळूरच्या विविध भागांत हांव आयिल्ले सगळे मानाचे सोयरे तुमी ह्या फेस्ताक सोबाय दिल्या. देव बरें करूं. आनी कोणाचें नांव हांवें सोडलां तर तुमकांय देव बरें करूं. पूण सोडच्या पयलें आज सुरविल्लें गीत आमचें कविता ट्रस्टाचें गीत गावन कार्यक्रमाची सुरवात केल्ल्या रॉनी बांदूर आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. तांणी एक घडी मुखार येवन आमचे तावन एक उपकाराची काणीक स्विकार करीचे म्हूण हांव विनंती करतां.
ह्या 20व्या वर्साच्यो ह्यो काव्याळ यादी तुमच्या मनांत सदांच जिव्य उरोवन दी म्हूण हांव आशेतां. वचून येयात, काव्याच्या उजवाडान तुमकां धाडटां. येवच्या वर्सा परत मेळया. देव बरें करूं.